म्हापशा करसवाड्यावयली दुकानां राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या रुंदीकरणा खातीर मातये भरवण केली। शुक्रारा सकाळी म्हापशा नगरपालिकेन सुमार 35 बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाक सुरवात केली। नगरपालिकेन बेकायदेशीर दुकानां काडपाची नोटीस आदींच दिल्ली। मातये भरवण केल्ल्या दुकानांनी फास्ट फूड, चिकन सेंटर, फर्निचर अशा साबार दुकानांचो आस्पाव आसा। मिरशे पार्क करून दवरिल्ले जिपीत गजानन गावडे ह्या दादल्याची कूड सापडली। ह्या दादल्याची पिराय 60 वर्सां आनी तो भोमा वाठारांत रावतालो। तो खंय मेरशेच्या एका चिकन सेंटरांत कामाक आशिल्लो। ह्या प्रकरणात घातपात नाशिल्ल्याचो पोरणे गोंय पुलिसांनी मुळावो अदमास उक्तायला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। दिवचल तालुक्यातल्या कुळण सरवण वाठारांत वैभव गुरुदास भिडे ह्या 25 वर्साच्या तरणाट्याक शॉक लागून मरण आयलें। जमनीचेर तुटून पडिल्ली लायटीची वायर कुशीक करपाच्या यत्नात वैभव भिडे हाका शॉक आयिल्लो। ही घडणूक बिरेस्तारा राती कुळण सरवण वाठारांत आशिल्ल्या योगेश्वरी देवळाच्या वाठारांत घडली। वैभव भिडे हो तरणाटो मूळचो झोळमे दोडामार्ग हांगासरलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। मेरशे जंक्शनाचेर मिलिटरीचो ट्रक आनी स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत स्कूटर चलोवपी चली अंकिता वळवयकार हिका जीएमसीत उपचारा वेळार मरण आयलें। अंकिता वळवयकार हे चोडणा वाठारांत रावताले। पणजे सावन ते इंटरव्यू दिवन घरा वताले तेन्ना मेरशे जंक्शनाचेर फाटल्यान मिलिटरीच्या ट्रकान ताका नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातांत ते गंभीर जखमी जाले। उपरांत ताका जीएमसीत उपचारा खातीर भरती केले, मात दुर्दैवान उपचारा वेळार ताका मरण आयलें। मजगतीं पोरणेगांव पुलिशेन मिलिटरी ट्रकाचो ड्रायव्हर शुभम कुमार हाका अटक केल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। अणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करपी कामगाराक इमारतीच्या दुसऱ्या माळयेवेल्यान पडून मरण आयलें। मरण पाविल्लो कामगार मूळ पश्चिम बंगालाचो आसून नारायण मंडल अशें ताचें नांव आसा आनी तो सध्या अणजुणा बांदकाम सुवातेर काम करतालो। अणजुणा पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा करून फुडलो तपास सुरू आसा।
वाडट्या ऑनलायन घोटाळ्यांच्या धोक्यांक तोंड दिवपा खातीर सरकार तशेंच मेटा हांणी जोड पालवान स्कॅम से बचो मोहिमेक सुरवात केल्या. ऑनलायन पद्दतीन जे घोटाळे जातात तांचे पासत सगळ्यांनी सादूर रावपाक जाय. डिजिटल क्षेत्रांतूय सुरक्षितताय ही म्हत्वाची आसता. सायबर फटवणुकीचे बळी वाडल्यात म्हणून हे पावल उबारला अशी माहिती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी दिली. फाटल्या वर्सा सायबर फटवणुकीच्यो 11 लाख केशी उक्ताडार आयिल्ल्याचे तांणी ह्या वेळार सांगलें. वीस ऑक्टोबर दिसा सकाळी 6:30 ते 9 वरां मजगतीं जुवारी न्हंयत सिदाते गोवा लागीं हवाई बीच दोनापावला ते वांगिणी दर्यादेग वाठारांत पेंवपाची सर्त जातली. ते खातीर जुवारी न्हंयच्या वयल्या वाठारांत येरादारी करपी सगळ्यो बोटी, उदकाखेळ बोटी, पोनेळां फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी नाविकांनी पेंवपाच्या सर्तीत कसलीच आडखळ हाडची न्हय. देखून गरज पडली तर सुरक्षीतरित्या उदकान येरादारी करची तशेंच सगळ्या म्हत्वाच्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्यान कळीत केलां. पावस ना तरी पाट्यार रस्ते उदकापोना. पाटो पणजे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर दर वर्सा प्रमाण उदक सांचून उरपाचो प्रकार परतून सुरू जाला. भरते वेळार कालव्यांतल्यान आनी गटारांतल्यान उदकाचो उलट प्रवाह जाता आनी ताका लागून पणजेचो कॉर्पोरेट हब पाटो उदकान व्यापून वता. ताका लागून ह्या मार्गा वयल्यान वचपी लोकांक खुबश्या समस्यांक फुडो करचो पडटा. भारतीय रेल्वेन ॲडव्हान्स तिकेट बुकिंगेचो काळ उणो केला. 120 दिसांचो काळ कमी करून आता प्रवासाच्या 60 दीस आदींच सगळ्यांक तिकेटीचें आरक्षण करपाक मेळटलें. तिकेट बुकिंगेच्या काळात केल्लो हो बदल 1 नोव्हेंबर पासून लागू जातलो. 31 ऑक्टोबर मेरेन प्रवाशांक प्रवासाच्या 120 दीस आदीं तिकेट बुकिंग करपाक मेळटली. ताज एक्सप्रेस आनी गोमती एक्सप्रेस अशा कांय दिसांच्या एक्सप्रेस गाडयांनी पयलींच ॲडव्हान्स बुकिंगाचो काळ उणो आशिल्ल्यान तातूंत बदल जावचे ना अशें रेल्वेन कळीत केलां. फक्त विदेशी पर्यटकांक खातीर आदले वरी 365 दिसांची मर्यादा तशीच उरतली. दिल्लीत सध्या वायू प्रदूषणाक लागून लोकांचे झूज चालूच आसतना आता यमुना न्हंयचेर विखारी फेस उफेताना दिसून येता. ह्या विखारी फेसाक लागून मनशान केल्ल्या प्रदूषणाचो पर्यावरणाचेर जाल्लो परिणाम स्पश्ट दिसून येता. फुडाराक केदे व्हडले संकश्ट येवंक शकता हाचो हे दाट अदमास आमकां हें दृश्य दाखोवन दिता. प्रदूषणाचो हो सगळ्यांत गंभीर पावंडो जावन आसा.
कुडणे खंडब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळे रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली। कुडणे सांखळी आनी सोंची 70 येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला। ह्या खण वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला, जाल्यार कुडणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद माळीक आनी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला। शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली। जीटीडीसीचो ऑनलायन काउंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेत पास जालो। जो मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन काउंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे ना अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें। देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केल्या। मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यांत 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले। केंद्राकडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो। उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलां। आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात, तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला। मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण दिवपा खातीर ही परिशद घेतल्या अशें जिंगडे हांणी सांगलें। शुक्रारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार वेंसी वेगस आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली। उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पयल्या टप्प्यात कोलवा दर्यादेगे वयल्या उदरगतीचे काम 5 जानेर 2025 सुरवात जातले आणि 6 म्हयन्यां भितर हे काम पुराय जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। कळंगूट मतदारसंघात रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वांगडा बसका घेतली। रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात। देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या। तशेंच हे विशींचे निवेदन पत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केला।
गोयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी यांचे मुखार मांडपाचो निर्देश दिला. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पैशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट एजन्सी सयत शुक्रारा माजोर्डा दर्यादेगेची पळोवणी केली. वर्सान 3 फावट जुलय, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर म्हयन्यांत दर्याच्या उदकाची पातळी वाडपाची समस्या निर्माण जाता. ह्या वर्सा पावस चड पडिल्ल्यान उदकाच्या पातळीत वाड जाल्या. देखून गोंय सरकारान चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट ह्या एजन्सीची दर्यादेगेचो अभ्यास करपा खातीर नेमणूक केल्या. ही एजन्सी गोयच्या हेर दर्यादेगांची पळोवणी करतली अशी माहिती पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान दिली. पेडणेचो फामाद आशिल्लो दसरोत्सव आनी पुन्हा उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. बिरेस्तारा सकाळ सावन राती उसऱ्या मेरेन हजारांनी भाविकांनी श्रीदेवी भगवती मंदिर, श्रीदेव रवळनाथाच्या तरंगांचें दर्शन घेतलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान व्हडा संख्येन भावीक पुनवेक येतात. अंदू महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकांतल्यान व्हडा संख्येन भाविकांनी पुनवेक हाजेरी लावन देवाचें दर्शन घेतलें. पॅक केल्ल्या खाणा जेवणां तशेंच पेयांच्या पाकिटांच्या फुडल्या भागाचेर वाचपाक सोपी अशी पोषक तत्वांची म्हायती आसपाक जाय, जेणे करून गिरायकांक तांच्या भलायके खातीर पोषक पदार्थ निवडपा खातीर मजत जातली अशें पयलेच फावट संवसारीक भलायकी संघटनेन म्हणलां. तांणी जारी केल्ल्या मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्वांनी हे बदल करपाची शिफारस तांणी केल्या. मीठ, साखर आनी फॅट चड आशिल्ल्या प्रक्रियेच्या अन्नधान्यांचे वाडिल्ले सेवन संवसारीक मळार स्थूलतायेक आमंत्रण दिता. दर वर्सा साबार लोक गोडेमूत, काळजाच्या आताका सारखे दुयेंसां कडेन झुजतात. ह्याच फाटभुंयेर WHOन ही नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. आमचेर मानहानीचो गुन्यांव दाखल करपाक सरकार जबाबदार. तशेंच सनबर्न फेस्टिवलाच्या विरोधात आमचो आवाज बंद करपा खातीर पर्यटन मंत्र्यान सनबर्न कंपनीक आमचेर गुन्यांव दाखल करपाक सांगला असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी केल्लो. ताका आतां पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन जाप दिल्या. मंत्री रोहन म्हणटा कॅप्टनाचे आरोप खंय कित्ती पार्टीतले, तशेंच कॅप्टनान कॅप्टना सारकें वागचें.
लोकांचो खर विरोध आशिल्ल्यान सरकारान 2 मरीन प्रकल्पांक दिल्लीत तत्वता मान्यताय रद्द केली। नावशे आणि सांकवाळे जावपी 2 प्रस्तावित मरीना प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो। ताका लागून सरकाराक ही पावलां उबारची पडली। हालींच मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यार मुख्यमंत्र्यांची आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका जाली। हे बसकेत हो म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्ल्याचो सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। दिवचल नगरपालिकेन शारात हेडपी गोरवांक धरपाची मोहीम परत सुरू केल्या। फाटल्या 3 दिसांत 35 गोरवांक धरून तांची सिकेरीच्या गोशाळेत रवानगी केल्या। गोशाळे कडेन कबलात केले उपरांत आता मेरेन शारात 373 गोरवांक धरल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। दिवचल तालुक्यातल्या हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुकीची तयारी जवळपास पुराय जाली अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार हांणी बिरेस्तारा दिवचले दिली। येता त्या आयतारा 20 ऑक्टोबराक हरवळे पंचायतीच्या 4 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली। गोंय विद्यापीठाच्या विज्ञानाच्या सहाय्यक प्राध्यापक पदांखातीर शुक्राराक थेट मुलाखत दवरिल्ली। मात ह्या पदांखातीर ओबीसी आणि एसटी पदां रद्द केल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान गोंय विद्यापीठात कुलगुरूंक घेराव घालो। तशेंच 15 वर्साचो रहिवासी दाखलो आणि कोंकणीची सक्ती फाटी घेतिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डान तिडक उक्तायली। ह्या पदांखातीर शुक्रारा जावपी थेट मुलाखत विद्यापीठान स्थगीत केली। भारताचो आदलो क्रिकेटर आशिष नेहराची केळशीची प्रॉपर्टी वादात सापडल्या। नो डेव्हलपमेंट झोनात रस्तो कसो केलो काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। हेच विशयावेल्यान आमदार आणि थळाव्यांनी सरपंच डिक्सन वाजाक उजरावन काढलो।